येवकार हांव जवाहर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. काब दे राम किल्ल्यावेले सेक्युरिटी गार्डाचेर पर्यटकांचो हल्लो. वेळा भायर भितर सरपाचो केलो यत्न. गार्डान आडयलो म्हण जालें कोफुसांव. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक येवकार. जॉब कमिशनानच दिवचे, पूण जॉब दितना कमिशनान मुख्यमंत्र्याचे एजंट जावचे न्हू. विजयाचे मुख्यमंत्र्याचेर फार. जाल्यार माविन म्हणटा मुख्यमंत्र्याक बदनाम करपाक सोदता विजय. आखीच्या रिंग रोडार उबे करतात माल व्हरपी ट्रक. रस्त्याचे अनधिकृत टर्मिनलात रूपांतर. सरकारान जावचे गंभीर, मागतात थळावे. आणि आता पळोवया आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक येवकार दिता. जॉब कमिशनानच दिवचे, पूण तांणी मुख्यमंत्र्याचे एजंट जावचे न्हू. निती आयोगाचो रिपोर्ट फटीचो थारावन मुख्यमंत्र्यान स्वताचे हाशें करून घेतला. विजय सरदेसायाचो आरोप. जाल्यार विजय मुख्यमंत्र्याक गरजे भायर बदनाम करपाक सोदता. ताणें अर्दगुटे आंकडे दिल्यात अशें भाजपान म्हटलां. Staff Selection Commission I welcome. I feel that all jobs should be under Staff Selection Commission only. But it should not be an agent of Pramod Sawant. आज स्थिती अशी जाल्या, मोपा साखळेच्यो बसी वतात. चॅक कर, पेडणेकारांक विचारा तुम्ही. बसी येता साखळेच्यान मोपा काम करपाक. सो पेडणेकारांनी टॉयलेट धुवपाचे. व्हाईट कॉलर जॉब सगळे साखळेच्यान येतात, बसी येतात. चॅक करा जाल्यार वचून भायर उबे रावा. मोपा साखळेच्यान जॉब येता म्हळ्यार मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघांतल्या लोकांन मोपा एअरपोर्ट टेक ओव्हर केलो. पेडणेकारांक कांय मेळूंक ना. पेडणेकारांक मेळटा ते बारीक. म्हणून हांवें पयलीं म्हणिल्लें की लंडनच्या हिथ्रो एअरपोर्टार गोंयकार दिश्टी पडटा तितले मोपा दिसल्यार पुरो म्हणून ताणें. कित्याक लंडन हिथ्रो चड गोंयकार दिसतात. लंडनच्या गांवांत एअरपोर्टाचेर चड गोंयकार काम करतले, मोपा कमी. हें हांव सांगूंक सोदतां. आनी हो जो उलयता जे कितें स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचें, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सगळे मुखेलमंत्र्याचेर कॉंत्र जाल्या. कित्याक तांकां जॉब वांटूंक मेळना म्हणून. पूण हांव मुखेलमंत्र्याचें समर्थन करता की हें ताचें करेक्ट डिसिजन. पूण कोणाक दियात? कित्याक हाजे पयलीं ताचे गव्हर्मेंटान आशिल्ल्या लोकांनी जॉब विकल्या. नीती आयोगान दिल्ल्या फिस्कल डेफिसिटाचे टक्केवारीचेरय विजय उलयलो. या आंकड्याचे बाबतीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सभाघराची दिकाबूल केली असो ताजो आरोप. ऐकात. आता फिस्कल डेफिसीट म्हळ्यार कितें? फिस्कल डेफिसीट इज द डिफरन्स बिटवीन टोटल रेव्हेन्यू अँड टोटल एक्सपेंडिचर. आता हायर फिस्कल डेफिसीट, आमचे फिस्कल डेफिसीट चड आहा. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ असो जाता की तूं चड लोन घेता एक्सेस एक्सपेंडिचर तुजो कव्हर करपाक. चड लोन घेतकर तूं सर्वसामान्य लोकांचेर चड टॅक्स घालता टू रिपे दोज लोन्स. सो दीस इज द फॉल आउट ऑफ दीस. आता नीती आयोग कितें म्हणटा? फुडें वच ऑन अंडर स्पेंडिंग. अशें म्हणटा की 2015च्यान गोवा गव्हर्मेंट कंटिन्यूज अंडर स्पेंडिंग ऑफ कॅपिटल आउटले. प्रमोद सावंताचे बजेट इज नॉट टू बी टेकन सिरियसली. फकाणांनी ओके फिगरां घालता, हें करता आनी बॅग काडून तुमकां दिता आनी हें कोट घालून येवन भाशण मारता. बजेटा करचूच ना त्या. हांवें तेन्ना दाखोवन दिल्लें की बजेट, एक्च्युअल एक्सपेंडिचर आनी एलोकेटेड फंड्स हातूंत भरपूर डिफरन्स आसता म्हणून हें एक्सपोज जाला. आनी हे नीती आयोग एक्झॅक्टली हेंच म्हणटात. आनी हे इश्यू कितें? श्यामा प्रसाद मुखर्जीन 20,000 लोकांनी हें केलें, भरलें. म्हणून मुखेलमंत्री कितें म्हणटा? 20,000च अनएम्प्लॉयड आहा. म्हणजे जे कोण अनएम्प्लॉयड आहा ते थंय येतले म्हणून अशें ताजे फिगर्स आहा ते. आनी आतां मुखेलमंत्री कितें करता? तो आतां नागपूर गेला. नागपूर कित्याक गेला? कित्याक आतां बडी पडटा अशी दिसता, अशें भंय आसतलो. हे फिगर्स इज बेसिकली पेविंग द वे टू रिप्लेस द चीफ मिनिस्टर. हे फिगर्स वगीच येनात. दिस इज अ व्हेरी क्लियर कट असेसमेंट by a central government top body, planning body of the nation, saying Goa is not being governed well. Goa is in the dumps.
जाल्यार माविन गुदिनोन विजयाच्या आरोपांक जाप दिल्या. आयकात ताका. म्हणजे ही ओनली कोटिंग नीती आयोग सेलेक्टिवली टुवर्ड्स द एंड तेजी प्रेस कॉन्फरन्सी तो कितें म्हणटा ना मॉनिटायझेशन कर म्हूण सांगला. नीती आयोग इज टोटली रॉंग. सगळे वीक म्हणटा. जसो मनीस त्रासान पडटकच भांगर विकता आपले सिल्वर विकता तशें आमकां कर म्हूण सांगला म्हणटा. म्हणजे तो नीती आयोगाक तो क्रिटिसायज करता. म्हणजे एक सायडी तूं तांकां तुका जाय ते सेलेक्टिवली घेता एक सायडी क्रिटिसायज करता. सो दिस इज नॉट अ करेक्ट क्रिटिसिजम. दिस शोज फॉर सेक ऑफ क्रिटिसायझिंग to paint the ruling government in bad light, to paint Dr. Pramod Sawant in bad light, who is leading the thing is there. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सन रोझारियो आनी श्यामचारी. शुक्रारा रातीकडेन काब दे राम किल्ल्याचेर ड्युटी करतल्या सेक्युरिटी गार्डाचेर पर्यटकांच्या एका पंगडान हल्लो केलो. किल्ल्याक भेट दिवपाचो वेळ जावन गेल्लो आसतना ह्या पंगडान किल्ल्यात भितर वचपाचे यत्न केल्या उपरांत हे कोफुसांव सुरू जालें. कागाळ दाखल करूनय कुंकळी पुलिसांनी व्हडलीशी दखल घेतली ना. काल जवळजवळ 5:45 ते 6 एक इन्सिडेंट घडलो वो काब द रामा ह्या फोर्टाचेर. ह्या फोर्टाचो जो टायम आसा वो सकाळी 9 ते सांजचे 5:30 म्हणल्यार आसा. आनी ह्या 5:30 जातर एक ते बंद करतात. खंयच्या ट्युरिस्ट जर येयत ह्या ट्युरिस्टां आनी कोणाकय लोकलाचो ते भांडनात. ही तेंची ड्युटी आसा. आनी हे जे सेक्युरिटी आसा हे गोवा ह्युमन रिसोर्सीस डिपार्टमेंटा मार्फत तांकां डिप्लॉय केले कडेन आसा. हे हांगाच न्हय सगळे कडेन ते डिप्लॉय केले कडेन आसा. आज तेंचेर अशी परिस्थिती येयल्या की मार खावपाची परिस्थिती येयल्या. आनी आमकां दिसता की हेणी असोच मारूय खावपाचो. हेंचे फाटल्यान सरकार उबो रावन तो रावना आनी लोकूय रावना. काल हो इन्सिडेंट जो आसा काब द रामा हांगा जालो ती जवळजवळ 5:45 सुमार थोडे जे ट्युरिस्ट आसात हे थंय भितर सरले. जेणी दार बंद केल्ले कडेन हे दार दुखळून तेंचेर अटॅक केलो. आनी अटॅक करतरेक जे थंयची जे सेक्युरिटी गार्ड आसात हेणी कुंकळी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केले कडेन आसा. आनी कंप्लेन करतरेक ह्या ट्युरिस्टांक कोणा आपोवन हाडले आनी फक्त NC बरयले आनी धाडले. हे जे सेक्युरिटी गार्ड आसात हे म्हणटात की आमकां कॉपरेट बरें केले पुलिसेन पूण हेंचे कांय कारवाय करनासतना हेंकां धाडले कित्याक काय म्हणून. आज ते म्हणटात की आमकां आमी मार खावपाचें अशें म्हूण समजनाकात. आमी मारूय दिवपाक जाणात आनी आमी जर सगळे एक जाले जायत आमी हेजेर एक्शन कितें आसा ती आमी करपाक तयार आसा म्हूण तेंणी सांगले कडेन आसा. खंय तरी सरकारान ह्या कंपनीन तेंचेर म्हणून कितें तरी तांकां सपोर्ट करूंक जाय. कित्याक हे जे सेक्युरिटी गार्ड सगळे लोकाली सेव करतात ते सगळे तांकां लोक येयल्ल्यान सुद्दां तांकां सांबाळटात. पूण ट्युरिस्ट जर अशें येवन जर गोंयांत अशें करपाक लागले जाल्यार हे 4 जाण ट्युरिस्ट करून 1000 ट्युरिस्टांचें नांव पिड्ड्यार जाता. म्हणून ह्या ट्युरिस्टांनी आपल्याली जी हें आसा हें सांबाळचें आनी जे कडेन टायमींग आसा तो पाळचो ना जाल्यार असले इन्सिडेंट जातले. आयज आमी हांगा आमचे जे सेक्युरिटी गार्ड आसा आनी हाऊसकीपिंग आमचो स्टाफ जो हांगा काब दे राम फोर्टाचेर डेप्यूट केलो आसा त्या जेन्ना काब दे राम फोर्टाचो टायमींग आसा 5:50 त्या टायमार आमच्या गार्डांनी आउटसायडर किंवा ट्युरिस्ट जे येता तांकां सांगलें बाबा भितर येवपाक जायना. त्या टायमार जे आउटसायडर किंवा जे ट्युरिस्ट येता तेंच्यांनी आमचे गार्डाचे आयकन आसतानी तेंचेर दार दुखोवन भितर येवपाचो ट्राय केलो. जेन्ना सेक्युरिटी गार्डान आडयपाचो ट्राय केलो आनी आमचे जे हाऊसकीपिंग जो स्टाफ आशिल्लो तेणी सुद्दां आडयपाचो ट्राय केलो तेन्ना आमच्या हाऊसकीपिंगाचेर असॉल्ट केलो. तेमी आमकां बरो एसॉल्ट केलो. आज ताका लागून आमी आज पुलीस स्टेशनार येयले कंप्लेन दिवपाक कितें एक्शन जावची आनी आमकां सक्सेस दिवचो. लोकां खातीर मागता सगळ्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी जी एक्शन जावची करत आनी आमकां सक्सेस दिवचो. गोवा 365 खातीर कुंकळी साकून रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. संजीवनी 2020 बंद पडली. ती परत सुरू करतले. सुरू करीसर पासियेस काडत तो मेरेनची लुकसाण भरपाय दितात अशें सांगूनय सरकारान आपलें उतर पाळ्ळें ना. शेतकारांची लुकसाण भरपाय पूर्ण स्वरुपात अजून मेळूंक ना. आमकां मेकळे करात नाजाल्यार धरणे धरतले. संजीवनीच्या शेतकारांनी शिटकावणी दिल्या.
सरकारान आशेर दवरिल्ल्यान शेतकारांनी शेतां पडंग दवरल्यात, कित्याक तर उसाचें पीक काडपाक पर्याय दितात अशें सरकारान सांगिल्लें. तो पर्याय दियात, संजीवनीच्या ऊस शेतकारांनी मागला. एका सप्तकात उरिल्लो 20% निधी दिलो ना जाल्यार कारखान्याचे गेटी भायर धरणे धरतले अशी शिटकावणी शेतकार संघान दिल्या. सरकारान एक आश्वासन दिल्लें की आमी जेन्ना विसांक लयरा धरलो तेजे फाटल्यान आमची फॅक्टरी बंद जाली. तेन्ना सरकारान सांगलें हेजे फुडें फॅक्टरी आमी घालतले तो पर्यंत तुमी पासेस काडपाचें आनी त्या खातीर तुमकां पण कम्पेन्सेट करता. 3,000, 2,800, 2,600, 2,400, 2,200 5 वर्सांचे आमचे टर्म्स ठरले. त्या प्रमाणे आमकां 20-21 पयशे मेळ्ळे आनी 21-22 आतां अजून 80% मेळना. 70 शेतकार उरले. हो एडमिनिस्ट्रेटर आहा तो कितें ना कितें तर सांगत आसता. सीएमान आमकां डायरेक्ट केल्लें की काय डायरेक्ट केल्लें आमचे समोर सांगिल्लें की 20-21 जेंका तुमी पयशे घातले तेंका 21-22 तोच रिकॉर्ड काड आनी त्याच धर्तीचेर तेंकां 200 रुपया कमी करून पयशे दी. पण तें उतर तेणें पाळलें ना आनी आज म्हळ्यार शेतकारांक पयशे मेळ्ळे आनी अजून 20% पयशे आमकां मेळपाक उरले. हो एक मुद्दो जालो. दुसरें कितें आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अवेरनेस करना की ऊस लाय म्हणून आनी दुसरे वटेन कितें जाता तुमच्या प्लॉटाक ऊस ना. आमी ह्यो जमनी पडीक दवरल्या कित्या खातीर ऊस लावपा खातीर की आमी सरकारान आश्वासन दिलां की इथॉनॉल प्लांट वतात गोंयांत आनी तो प्रायवेट टर्फाचेर म्हणून चल्ल्यार तुमकां ऊस काडपाक पर्याय आपण दिता. आमकां तो पर्याय जाय. आज आयकुपा येता इथॉनॉल प्लांटाक धड काय ना म्हणून तें आमकां आश्वासन जाय. ह्या इतल्या खातीर आमकां जर 8 दिसांनी जर हें सगळें परफेक्ट कळना कितें जाल्यार आमी 24 तारखेर गेटी मुखार संजीवनीचे बसपाचें ठरयलां. सगळे शेतकार एकट्यान आमी हाडटले आनी बसतले. आमी नवी कांय मागणी केली ना. जे मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें तें पाळटले. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. माल व्हरपी ट्रक चालक आंकेच्या रिंग रोडार ट्रक उबे करतात. ट्रक टर्मिनल म्हण जाहीर करूंक नाशिल्ल्या रस्त्याचें रुपांतर अनधिकृत टर्मिनलांत केलां. थंय अपघात जावं येतात. सरकारान दखल घेवची थळाव्यांनी मागला. कांय लोक उक्ते सुवातेर संडास करतात. रिंग रोड हो अधिकृत ट्रक टर्मिनल नाशिल्ल्यान थंय टॉयलेटी घालूंक नात. वाठार बुरसो जाला. घाणी मारतात. लोकांनी ते विशीं कागाळ केल्यात पूण अजून मेरेन कसलीच कारवाय जावंक ना अशें थळावे सांगतात. हिंगा ट्रक पार्किंग केल्ले आसा कितें ट्रक टर्मिनल कितें आसा कित्याक हें करता आनी तुमकां कितें आतां म्हाका जाल्यार हे पावरा जाके पावरा सर्कला कडेन म्हाका जाल्यार दिसता हो ट्रक टर्मिनल म्हूण डिक्लेअर केला आसतलो कडेन मुद्दम तुमी पळय हे दोनूय सायडीन हो रिंग रोड ह्या रिंग रोडाचेर हो सारको स्टेशनाक वयता दोनूय सायडीन ट्रक लायिल्ले आहाय. ट्रक लायल्या हुंयची ट्रक कोण हे लोक ट्रक लागून हुंय वयता कांयच कळना. कांयच हेजेर कोणालें लक्ष ना. आतां पळय हिंगा रावले जाल्यार हिंगा इतलो वास येता गोवाचो. हे आखताय हिंगा आखताय हांगेलो वास आमी घेवपाचो. हे ट्रक लावन कोण हे हुंयची लोक इतले हे सायडीन लागले ते सायडीन हे केन्नाच्यान चलता आतां केन्नाच्यान आमी बोब मारता. लोक एक मुखार येवन बोब मारता. हे कितें फक्त हांगा ट्रक लाता सगळी भायर संडास करतात आनी हांगा बोमाडे घेवन विकपाक बसतात. ते सगळे हांगा तेंगे बारके भुरगीं मेळत ती संडास करतात. ते एक आमगे 4 मनार घेवचे. सुंदर आमी बरी फुटपाथ बांदिल्ली आसा. लोक कितें म्हणटात की आमी समज पासय आयला म्हणटा हांगा ती सगळी सुण्यान हांगून दवरिल्ली आसतात. भोंवतले मना आसता पण ताका भोंवपाक मेळना. ते मातशें आमचे 4 आनी आमच्या आमदारांनी मातशें मनार घेवचे. आनी फुटपाथ सुंदर बांदिल्ली आसा. ती सगळी चिकनाचे पोटले हाडून लोक उडयतात. ती घाण सुट्टा. ती पोटले हाडून रस्त्यार उडतात. ते मातशें मनार घेवचे हे आमी आमच्या लोकांनी रिक्वेस्ट करता. ट्रक वा ड्रायव्हरांची येरादारी पुलीस तपासना असोय आरोप थळावे लोक करतात. राज्या भायल्यान येवपी ट्रकांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर एक तर हांगा पुलीस दवरचे वा अधिकाऱ्यांनी ते पुरायपणान काडून उडोवचे अशी मागणी तांणी केल्या. अनेक म्हणटा कित्याक हे पळय हे चडशे ट्रक आहाय ते वयली ट्रक आहाय. हेंगे कांय चॅकिंग ना कांय ना पेट्रोलिंग आमगे पुलीस आहा तेंगेले कांय हिंगा पेट्रोलिंग जायना. म्हाका दिसता पळय सरावंडींग पळय काय लोक हिंग बंगले आहाय व्हडले लोकांले घरां. फाल्यां हिंगा तो राती मदले राती उठोन हे चोऱ्यो बिलकूल करपाक शकता. मागीर बोब मातले मागीर लोक बोड मातले. हिंगा आहा ते कितें ते पयलीं क्लियर कोण लोक खुंयच्यान येयले तेंगे कांय आयडेंटिफिकेशन घेवप ना कांय ना बाबा तूं कितें घेवन येयला कोण येयला खुंयच्यान येयला. सगळे लोकांक रातचे मागीर चोरपा बोंदल्यान चोरतले आनी रात्यांकू भायर सोन गाडी घेवन वयतले. मागीर हेगे जबाबदारी कोण पण सर्कल हो ब्युटिफाय जावपाक ऑलरेडी काम केल्या. थिंग बरी फुटपाथ बिटपाथ येता. आतां हेजे मुखार जो रेल्वे ब्रीज येतलो तेन्ना हें सगळें क्लियर जातलें. दॅट मिन्स आनी 2 वर्सां तरी वयतलीं. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमगे ट्रॅफिक सेल आतां आमगेलो शिरवयकर DYSP शिरवयकर SP जाला तो आतां परतून मडगांवान येयला.
तेणें मातशें तरी इनिशिएटीव घेवचे. तुवें मडगांवकार तूं खबर आहा सगळें कितें हिंग खाल कोणा मारून उडोवपाक शकता कितें कोण हेजे दोनूय सायडीन ट्रक लायल्या आनी हे सायडीन आपोलोका लोक वयता स्टेशना कडेन बायल मनशां वयता. कोणें वाड आडायन तर कितें केलें जाल्यार हाल जबाबदार कोण आसतलो. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमगेलो शिरवयकर तेणें आपल्याक स्टाफा मातशें इंस्ट्रक्शन दिले कोण एक दोन स्टाफ हिंग दवरचे सांजचे टायमार चड करून आनी बाबा हिंग कोण लायता तेंगे इन्क्वायरी घेवची बाबा कोण लावन हूं वयता हे गाडये भितर कितें आहा कोणाक खबर ना थोड्यांक चॅकिंग ना काय ना आनी तेंगेले ते गाडयेन न्हिदता हांसता मुत्ता सायडीन तेंगेले वास आमी घेवपा पडटा. सो जाता तितलें बेगीन मातशें कितें घेवपा जाता तो रेल्वे ब्रीज जावं पासून हिंग रावपा जायना कितें जाल्यार एक डिक्लेअर करपाचो की हो ट्रक टर्मिनल मार्केट भितर कोण खबर. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. T20 विश्वचषक फायनल आयतारा मेलबर्न क्रिकेट मैदानाचेर जावपाची आसा. पाकिस्तान आनी इंग्लंड हांचे मदीं झूज रंगतले. शेनवारा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कावन्सिलान फायनलीच्या नेमात कांय बदल जाहीर केल्यात. पळयात. पूण आयतारा पावस पडपाचो अदमास आशिल्ल्यान ह्या खेळाक आडमेळी हाडपी पावसाची भिरांत उरतली. आयतारा थारायल्ल्या दिसा ही मॅच जाली ना जाल्यार सोमारचो दीस फायनल खेळोवपाक राखीव दवरला. फायनली खातीर घालून दिल्ल्या नेमाचो संच हांगा दिला. फायनलींत नॉकआउट टप्प्यांत मॅच घडोवपा खातीर दरेक वटेन 10 ओव्हरी आसच्यो पडटात. आयतारा मॅच पुराय जावपाक 30 मिनटां अतिरिक्त वेळ मेळटा जाल्यार सोमारा मॅच पुराय करपाक आनीक 4 वरां अतिरिक्त वेळ मेळटलो. मॅच सोंपतकच दोनूय पंगडां मदीं टाय जाल्यार सुपर ओव्हर खेळटले. मदीं पावस पडून आडमेळी आयली जाल्यार आनी सुपर ओव्हर पुराय जावपाक शकली ना जाल्यार पाकिस्तान आनी इंग्लंड पंगडाक जोड जैतिवंत जाहीर करतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. बे ऑफ बंगालात कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान मंगळार मेरेन राज्याच्या कांय वाठारांनी हलको पावस शिवशिवरतलो. तापमान थीर उरतलें. कांय वाठारांनी सुकें हवामान अणभवपाक मेळटलें. पळयात. सप्तकाचे अखेरेक कांय वाठारांनी हवामान नितळ उरतले जाल्यार कांय वाठारांनी हलको पावस झडटलो. आयतारा सकाळी कांय वाठारांनी दव पडटलो. प्रवास करतल्यांक सादुरताय बाळगुपाचो सल्लो दिला. उपरांत दनपार मेरेन वत पडून चडावत तापमान 34 डिग्री जातले जाल्यार उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस उरतले. आयतारा बोट दर्यांक खाशेली शिटकावणी ना. 15 तारखे मेरेन कांय वाठारांनी हलको पावस. फुडल्या 48 वरांक हवामानात व्हडलोसो बदल ना. सोमारा उपरांत उणें तापमानात 2 डिग्रीन उणाव. आयतारा चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस. बोट दर्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत. पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.